तेंचे काम जे आसा हें काम शून्य आसा. आमकां खुबशीं कामां करपाची आसली. सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार दुरुस्ती घटनेन दुरुस्ती करपाक जाय आसली. तालुके जे आसा आमचे हे तालुक्यांतले ज्यो समिती आसा त्या समितीक काम दिवपा खातीर तांकां घट करपा खातीर थंय दुरुस्ती करपाक जाय आसली. समाजाचो विकास करपा खातीर जायतीं कामां करपाक जाय आसली. ही सगळीं कामां न करता तेंच्यांनी फक्त ह्या 1.5 वर्सां जे आमचे नेते मंडळी आसा तांकां तेंचे फक्त बर्थडे साजरे करपाक तांकां फक्त बुके दिवपाचें काम केलें आसा. हेज्या पलीकडे तेंच्यांनी दुसरें कितेंच काम करूंक ना. सेंट्रल कमिटीची 9 तारखेक बसका घेतलेली मया. त्या मया बसकेक इलेक्शन जाल्ले. इलेक्शन म्हणजे कमिटी डिक्लेअर करता तालुक्या इलेक्शन सांगता. पण ती तालुक्याची कमिटी काढली ताच्या उपरांत प्रेस नोटो तुमचो आयिल्लो ती काडटा म्हणून कांयच्या पेपरांनी येयल्लो. ती आमकां मान्य ना. आमी ठरयतलें जाल्यार बायलॉज आसा आमचे कडेन. तुमी ह्या बायलॉजा प्रमाणे गेल्या काय कितें? तुमी बायलॉज तुमकां बायलॉ तुमचे कडेन आसा काय कितें? तुमकां खबर आहा कितें? अध्यक्षाक हांव विचारूंक सोदता. 14 म्हयने जाले जाल्यार तूं दिवचले तालुक्यान 14 म्हयन्यान इलेक्शन जावन 2च फावटी कित्याक पावलो काय म्हणून. आनी तूं हें मान्य करता एजीएमाक इलेक्शन डिक्लेअर करता. कित्याक आपूण एकदां इलेक्शनाच्या टायमार येयल्लो, 2दा बापाटा कडेन भरलो, एकदां विजय पोळे कडेन भरलो आनी आयज आपूण येता. ताका आनी एक जाप विचारूंक सोदता की दिवचलची जी जॉग्राफिकल एरिया आसा जे आमचे भामय ते मुळगांव पर्यंत ही ताका खबर आसा कितें? जर बायलॉज ना जाल्यार तेंच्यांनी वाचचो. 2-3 मनशां खातीर बरे बरे डायरेक्टर आसा थंयसर. नांव गोंयचे पिड्ड्यार करचें न्हय. कारण गोंयांत मॅक्झिमम लोक भंडारी समाजाचे आसा. दिवचले तालुक्यान मॅक्झिमम आमी 70 ते 75% लोक जे आसा हे दिवचलकार भंडारी आहा. मागीर आमच्या भितून तुमी दुसरी करूंक सोदता काय कितें? ही न्ही करता. आमी आजुनूय तांकां टायम दिता. तांकां 4 दिसाचो टायम दिता आयज प्रेस कॉन्फरन्स म्हणपाक. 4 दिसां भितून तांच्यांनी जर आपलो निर्णय घेवना जाल्यार दिवचले तालुको जो महेश सगळ्यांनी दिवचल्या एक सक्षम आसा आपले फुडें पूर्ण विचार करपाक.